किती डिसिजन घेतला आता बापा किती डिस्कस जालें आता डिस्कस जालें म्हणजे तो संजय परमेकर येयलो मातशें थंयसर बातचीत जाली आनी मागीर आतां साहेब आमचो राणी साहेब येयलो तेज्या उतराक हें कांय न्हू तेज्या उतराचेर आमी आतां गाडी तेंचेर हँडओव्हर करता हँडओव्हर केल्या नंतर जितले दीस गाडी ती लॉक जावन येना तो पर्यंत कितें पयर बेर करपाचें ते कंपनीन बेर करची अशी आमची मागणी आहा. म्हणजे खंयचे बेर आतां हेजे फुडले काय हेजे पयलींचे हेजे फाटले आनी फुडले तेचे कडेन उलयले आमी कळ्ळें तुका आनी राणी साहेबाक लागून आमी हें फाटीं घेता कित्याक राणी साहेब आतां ह्या दिसांनी इलेक्शना ड्युटेक आहा तेका परत परत आपोवपूय आमकां बरें दिसना तेन्ना राणी साहेबाक तेंकांय रिक्वेस्ट करचो अशी म्हाजी विनंती आसा. आतां कितें सर सिट्युएशन काय जाल्लें आता ते आपली गाडी हँडओव्हर करून दिता फाल्यां घालून दिता सांगला फाल्यां घालून दिता स्पीड गव्हर्नर लॉक करून दिता फाल्यां आतां हँडओव्हर कर म्हटल्यार फाल्यां घालून दिता म्हटलं तुमकां फाल्यां करून दिता हय तो करून घालून करता स्पीड गव्हर्नर फुल नाव तुमचे माझे नाव रामचंद्र तलंकर रामचंद्र सदाशिव तलंकर. ओके रोहन सांग आयज आमी हांगा येवपाक कारण आमचो रामचंद्र एक सिनियर मोस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर आमचो ताणें 28 फेब्रुवारी गाडी घेतलेली सो आतां कितें आहा तूं गाडी घेतले न्हू सो हांकां सगळ्या डिलरांक ऑर्डर आसा स्पीड गव्हर्नर फिट करून गाडी दिवची सो त्या प्रमाणे ताका ताणें गाडी घेतली टॉयडान ताका एक फिटनस सर्टिफिकेट खंयची अरेंज करून दिली तो ती फिटनस सर्टिफिकेट गाडी रजिस्टर केली आनी म्हापसा पासिंगेक गेलो पासिंगेक वच जाल्यार गाडी 80 सर्टिफिकेट मिटराच्या किलोमिटराचेर उरयना तेन्ना हांगा मेन्शन केल्लें 80 म्हण सो तेजी बाबडे प्रॉब्लम जाले ती 80 उरना आनी 80 वयर उरना म्हणजे आरटीओ फिटनस सर्टिफिकेट दिना जालें तो 28 29 2 दिसान ताणें गेल्लो फिटनसाक हेज्या उपरांत गेले 15-20 दीस कंटिन्युअसली फोन मारीत आसा ताका आयज फाल्यां म्हण सांगीत आसा करून जा तेच्या बाबड्याचें काम सॉर्ट आउट जायना म्हण आतां आमकां हांगा येवचें पडलें आमी येयलो तेन्ना रिप्लाय येयलो आमकां की तें जायना वी आर स्टील वेटिंग फॉर सोल्युशन रायट नाव वी डोंट हॅव अ सोल्युशन असो तुमी कवर केल्ले आसा असो आमकां रिप्लाय दिलो खंय तरी आवाज जालो सो आवाज जायना फुडें PI येयलो PIचें इंटरव्हेन्शन जायना फुडें 10 मिनटान जो सांगताले जायना आमचे कडेन सोल्युशन एट प्रेझंट ना त्या मनशांनी सांगला फाल्यां मेरेन गाडी हँडओव्हर दिता आतां हे कशें चमत्कार जाले खबर ना जे 10 मिनटां पयलीं आमच्या कडेन सोल्युशन ना म्हणटाले PIचें इंटरव्हेन्शन बरी खबर PIन इंटरव्हेन केलें PIचें इंटरव्हेन्शन विदीन 5 to 10 मिनिट त्याच शोरूमात तुम्ही कव्हर केला रिप्लाय दिला गाडी लॉक मारून फाल्यां दिता कितें आवाज जालो जाल्यार सोल्युशन मेळटा ते आतां तशेंच जालें न्हू तुमी कव्हर केला 10 मिनटां पयलो जो मनीस आनी जी कंपनी सांगताले आमच्या कडेन सोल्युशन ना तुमी कव्हर केला हांव काय रॉंग उलयना कव्हर केल्ले आसा पुलीस येयले PI येना फुडें तेच मनीस सांगता फाल्यां आतां गाडी हँडओव्हर दी गाडी हँडओव्हर घे आमी पळय तेच सांगता गाडी मदीं दवरपाक कारण कोण हँडओव्हर घेयना हांगासर PIन सांगलें हँडओव्हर घे इमिजिएटली तेंच्यांनी सांगलें आमी हँडओव्हर घेता आनी फाल्यां गाडी रेडी करून दिता स्पीड घेवन लॉक करून सो हे कशें कितें हें तुमी ठरोवचें तुमकां कितें दिसता कितें भितर कितें हे भितूर भायर कितें तें आतां तुमी पब्लिकांनी आनी मिडियान धरोवचें न्हू तुमी लोकांनी धरोवचें आतां जाला कितें आमी पळय आमची बाजू इतली वीक आसा टॅक्सीकारांची आमी कितें उलयता थंय जालां आमी एक स्कॅमर लुटारू माफिया सो आमी आमची कसलीय बाजू थेयली आमकां ती सिंपथी म्हणटा ती ना सो आतां तुमी धरोवचें 10 मिनटां पयलीं जी गाडी लॉक जायना म्हणून सांगलें ती 10 मिनटां लॉक फाल्यां करून दिता म्हणल्यार तुमी धरोवचें आशिर्वाद कोणाचो हेजेर लिंक आहा कितें ते लिंक आसा आशिर्वाद आसा आनी ते तुमी ठरोवचें आमी कशें हे करतले तेजेर तुमी ठरोवचें हेजेर तुमकां दिसता भितर स्कॅम आहा गो जी आतां सर्टिफिकेट स्पीड गव्हर्नराची तुमकां दिल्या 100% स्कॅम आसा कितें आसा खबर ना ही फेक कित्याक हेजेर पळय 80 मेन्शन केल्ली आसा तो गाडी थंय घेवन समज 80 जायना जाल्यार ही फेक सर्टिफिकेट तर तुमी कंज्युमरान फायल करतली कंपनीच्या अगेन्स्ट या फिटमेंट कोणी केला तेच्या अगेन्स्ट आमच्या एका भावान काल सावयो मेणावलीचो ऑलरेडी तेणें काल CMाक रिप्रेझेंटेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक
ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक, चीफ सेक्रेटरीक आणि जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां सगळ्यांक तेणें काल नोटीस सर्व केला. सो आमी तेच्या नोटिसाच्या रिप्लायक रावला. तेणें ऑलरेडी काल तेणें लिगल जे आपल्या लॉयराक घेवन साबियो फ्रॉम बेणावली काल इवन तेणें प्रेस घेतलेली तेणें लिगल नोटीस ऑलरेडी म्हणजे आपलो रिप्लाय केला, रिप्रेझेंटेशन फायल केला. सो आमी तेच्या रिप्लायक रावला. आनी जो रिप्लाय केला तेच्या प्रमाणे एक्शन जातली. ओके, आता तुमच्या भितर जे कितें उलोवप हे रिटर्न जाल्लें काय तोंडी सगळें तोंडी म्हणजे तुम्ही कवर पीआय अश्युरन्स झालो, पीआयच्या अश्युरन्सान आमी फाटी जॉब कार्ड केला. त्यांचे फॉर्मॅलिटी जाते त्यांचे केला. तुमकां कितें दिसता येवन जावन तुमीच टार्गेट कित्याक करता स्पीड गव्हर्नरा खातीर बीन? एवरी टाइम स्पीड गव्हर्नराचो इश्यू येता. केन्नाय कितें आसता कोणाची जी एक बाजू सॉफ्ट आसता पळय, कशें आहा तूं खणपाक गेलोय व्हड आहा ते रोकडे खणचे ना, मोव आहा ते रोकडे खणटा. तशें आमच्या आतां आमी मोव जाला सारखे आमकां खणीत आसा आनी खणून कितले मेरेन खणटा ते खणून न्हू. थँक्यू. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करें म्हणटा आनी सगळ्या पब्लिकाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी पियाकूय देव बरें करूं म्हणटा की हे आतां 2 वरां 3 वरां जावन गेली की आमचे प्रॉब्लेम सोडले ना. पियान येवन 10 मिनटांनी प्रॉब्लेम सॉल्व केले. ताका चड करून देव बरें करूं. गजा सांग. आज हो जो आमचो विशय जालो हांगा खंय तरी तेका बाबड्याक 1 म्हयनो जालो टोयोटा शोरूम नाचयताले आनी तुमी स्वता पळयलां आसतलें की 10 मिनटां भितर जेन्ना पीआय येयलो, जेन्ना खंय तरी आमच्या टॅक्सीकार भावांनी आवाज वाडयलो आपलो, तेन्ना खंय तरी तेका 10 मिनटांन सोल्युशन येता. हितूंतल्यान खंय तरी दिसता की हेका आमी हें म्हणपाक म्हाका दिसता हरकत ना की हे मोवीन रोजमार्टा नेक्सेस हो हितून सरकारान हेजेर एसआयटी बसोवची गरज आसा. हो जो स्पीड गव्हर्नराचे जे हे स्कॅम चल्ला खंय तरी सरकार आमच्या टॅक्सीकारांक ह्यान पयलीं ग्रांटेड घेताले, आजून घेता अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज आमी इतले रिक्वेस्टी केल्यो, मुख्यमंत्री आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्लो तेका आमी सांगला ह्या बद्दल आमकां कोड आसा म्हणून एश्युरन्स दिवंक ना. पूण खंय तरी जो स्पीड गव्हर्नराचो जो स्कॅम चल्ला खंय तरी गरीब टॅक्सीकारांच्या पोटार पांय दवरून हो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हो स्कॅम चलयता तेजेर इन्क्वायरी जावची पडटली. तशें आमी हांगा मागीत आसले की बाबा आमच्यो गाडयो ज्यो तुमी भायले एक्सटर्नली तुमी आमकां घेवंक येता स्पीड गव्हर्नर न्हू, आमी ECM लॉक करून दिवपाचें मागताले. हेज्या पयलीं महिंद्रा ज्यो आसल्यो महिंद्रा कंपनी तेंच्यांनी ECM लॉक करून दिल्ले आनी टोयोटा कडेन जाता, तेंचे कडेन तेंकां खबर आहा तेंचे कडेन जाता ECM लॉक करूंक, ते करिनासले. आतां येदो व्हडलो म्हयनोभर तेंची गाडी थंय दवरली, येदो व्हडलो इश्यू जालो, येदो व्हडलो इश्यू जाल्या फुडें पीआय येयलो, पीआय येयना फुडें तो सांगूंक लागलो की 10 मिनटांनी सांगलें की फाल्यां आपूण तुका ECM लॉक करून दिता म्हणून. म्हणजे सगळ्या शोरुमांक आनी सगळ्या डिलरांक खबर आहा की ECM लॉक जाता म्हणून. खंय तरी तांकां म्हाज्या स्पंदरेन अशें दिसता की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट खंय तरी इन्वॉल्व आहायचो आनी ते खंय तरी तेंच्या जाव्याक हांगा रोजमार्टाक प्रमोट करता. जे 7,500, 8,000, 9,000 स्पीड गव्हर्नर घेवपाक हो चायना मेड टॉय आहा 500 रुपयाचो. सो हेजो व्हडलो स्कॅम जाल्लो आहा. सो आमी आमच्या एक रिप्रेझेंटेशन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाकूय दिवंक तयार केल्ल्या की आमकां आमी खंयच अगेन्स्ट ना. जो मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाणे स्पीड गव्हर्नर स्पीड लिमिटेशन कितें आहा तेका आमी अपोज ना. आमचे फक्त इतकेच मागणें आहा की प्रत्येक डिलरान ऑथरायज डिलर जे आहा गाडयो व्हेकल विकता तेंच्यांनी ज्यो आमचे कमर्शियल व्हेकल आहा तेका ECM लॉक करून दिवपाचें म्हणून. आनी ते सगळ्यां कडेन जाता. फक्त हो स्कॅम करपाक स्पीड गव्हर्नर हिकूंक जावन खंय तरी तेंकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो गोवांचो सालादोर आहा. सालादोर म्हणजे कोण आहा? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन गोदिनो. तो खंय तरी प्रेशरायज करता आपल्या बॉल्साक उरपाक. ते खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. कित्याक तेणी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची आनी आमची टॅक्सीकारांची सगळ्यांची तेंची टोटल वाट लायल्या. तो एग्रिगेटर प्रमोट करता, तो स्पीड गव्हर्नर मीटर सगळं स्कॅन करून आमकां सोपोवंक सोदता. सो आमचें जितकेच म्हणणें आहा की सगळ्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी सरकारान सगळे जे डिलर आहा तांकां ECM लॉक करून आमकां गाडी दिवपाची कमर्शियल व्हेकल आहा पळय. येस, थँक्यू. भायर